सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा हेच्या व्यतिरिक्त हांव कितें सांगतलो आमी होपफूल आसा की सुप्रीम कोर्ट आमकां न्याय दितले आमची बाजू आमी वेवस्थीत रित्या मांडल्या ओके आनी फाल्यां बी त्या खातीर आमची बाजू आमचे एसजी थंयसर आसा जे तुषार मेहता जी आसात किंवा बाकीचे आसात स्टेटी कडल्यान आमी वेवस्थीत रित्या आमची बाजू मांडलेली आसा एफिडेविट्स दिल्लो आसा आनी एजी कंटिन्युअसली मॅटर फॉलोअपूय करता होपफूल हांव सुप्रीम कोर्टा कडल्यान आमकां निश्चितच न्याय मेळटलो हाजी आशा आसा. सो अनदर थिंग इज एड्युकेशनाचे जे ते एडमिशन्साचे जे कितें जाला ऑनलायन कॉमन पोर्टल एड्युकेशनाचो एड्युकेशनाचे एडमिशनाचेर कितें डिसिजन घेतलेलें आसा गव्हर्मेंटान काय गव्हर्मेंटान तुवें एड्युकेशनाच्या म्हटल्या उपरांत स्पेसिफीक सांगपाक हय एडमिशन तूं हेजें उलोवं नाका तुका कन्फ्युजन करूं नाका सगळें इट इज अ हायर एड्युकेशन तांच्यांनी हायर एड्युकेशनान सिस्टम केल्या सगळ्या जाणांक म्हणजे नॉट एट द युनिवर्सिटी लेवल बट एट द कॉलेज लेवल ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हाजेर अपग्रेडेशन सगळें काम करता तेंच्यांनी फर्स्ट टायम ऑनलायन एड्युकेशन सिस्टम सुरू केल्या इतकेंच न्हू तेंच्यांनी इवन दो एग्जामी सुद्दां थर्ड इयराच्यो घेता त्यो सुद्दां तेंच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत खंयसरूच नो प्रॉब्लेम जाता घेवपाचें थारायलां आनी ताज्या फुडें एडमिशन्स तर ऑनलायन जाता सगळ्यांची A to Z ऑनलायन एडमिशन इधर विथ कॉमन पोर्टल वेगवेगळ्या हेजेर जाता सिलेबस कट डावन करपाक कितें आहा दॅट युनिवर्सिटी वील टेक द डिसिजन तो त्या डिसिजनान हांव पडतो ना हांगासरलो बोर्ड वील टेक द डिसिजन दे आर इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीज दे विल टेक वन मोर थिंग 20% रिजर्वेशन इन हॉस्पिटल्स म्हटलं पळय तुम्ही तांकां आज फाल्यां तेंच्या डिपार्टमेंटाक गेला तेंच्यांनी कितें कितें शेड्यूल दिवपाक